केसीस वाडत आसा. आयज सगळे कडेन ही केसीस स्प्रेड जावपाक लागलेले आसा. सगळे कडेन अशें उरूना की फक्त शहरान उरूना, गांवांनी पावला, इंटरनली पावला. जे गांवांनी सुशेगाद लोक रावताले ते गांवांनी भितरल्या भितर जशे हॉल्डोना गांवांनी, काणकोणा, सांग्यार, वाळपय असले गांवांनी भितरल्या इंटरनल गांवांनी पावलेले. आनी तशेंच आमचे मुर्मुगांवान, वास्कोन सगळे कडेन स्प्रेड जावपाक लागलेले आसा. आतां केसीस आमची सड्याचेरूय येवपाक लागलेली आसा. भरपूर केसीस थंय वाडपाक लागलेले आसा. आयज जो मेन मुद्दो आसा, आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना 4-5 म्हयने पयलीं जेन्ना न्यूज जाली कितें हर्बर्ट एक कोवीड हॉस्पिटल जाता म्हणून, आनी तेन्ना आमी सगळ्यांनी ताका विरोध केलो, ऑब्जेक्शन हाडलें सगळ्यांनी मेळोन. थोडे जाण डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले, ओपोज केलो आनी तेजे उपरांत ते मातशें थंड पडलेलें आनी तेजो इश्यू थंयसर काबार जालो. आमी फक्त तेन्ना सुद्दां तो ओपोज करपाचें कारण इतलेंच आसलेलें कितें लोकांच्या मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो. लोक पॅनिकी जावपाक लागलेले आसा. आनी तेन्ना तुमकां हांव खबर आसा कितले लोकांच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग जावन एक व्हडलो आवाज जालो, सगळे लोक रस्त्यार देंवलेले. आयज परत तोच भंय जाल्लो आसा. ओपोज केल्लो कित्याक की डेन्सली पॉप्युलेटान तुमी कोवीड सेंटर हॉस्पिटल हाडनाका म्हणून. आनी आयज परत तोच विशय येयलेलो आसा की हे डेन्सली पॉप्युलेशन एरियेन आयज कोवीड सेंटर हाडपाक सोदता. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार कितलीशी आयसोलेटेड प्लेस आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यांत. आयज कितलीशी एरिया आसा थंयसर हॉस्पिटल स्टार्ट करूंक शकता. बट आयज कसली गरज पडली गव्हर्मेंटाक कितें एमपीटी हॉस्पिटल घेवन एक डेन्सली पॉप्युलेटेड. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार आयज येदो व्हडलो थंयसर व्हायट एलिफंट उबो आसा आमच्या उपासनगर कला भवन. आयज ती एम्प्टी आसा, फूल बिल्डींग रेडी आसा, एम्प्टी आसा. आयज थंयसर एक्चुली सारको रायट प्लेस आसा थंयसर हॉस्पिटल करपाक, कोवीड हॉस्पिटल. तशेंच 17 वयतना बोकळा वयतना सोदून थंयसर कितलीशी नेवीची बिल्डींग 300, 500 फ्लॅट वेकंट आसा. आयज तो प्लेस आसा एक कोवीड हॉस्पिटल करपाक लागून आयडियल प्लेस आसा, कोणाचें कांय आसपाना. तशी ती व्हडली मेटा शिवपाची शेड आसा आख्खी फूल. थंय जाय जाल्यार भितर जाय तितले पेशंट घालून गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार करूंक शकता. आयज अशी परिस्थिती येयल्या कितें सड्याचेर हॉस्पिटल येवपाचें आसा. आनी तेज्या लागून आयज लोकांच्या भितर एक फियर जाल्लो आसा. आनी खंय तरी हांव मागता लोकल आमदाराक की आयज पर्यंत तेणें आपल्या तोंडाचेर बँडेज मारून दवरलेली आसा, कांयच उलयना, एक पट्टी मारता पळय, कांयच उलोवप ना, उगी रावप, आपलो धंदो करप आनी उगी रावप, लोकांचें पडलेलें ना. आतां तरी हेजो स्टँड हे जर एमपीटी हॉस्पिटल कोवीड सेंटर जाता जाल्यार आमकां आमच्या आमदाराचो स्टँड पळोवंक जाय. बाबा तेजो स्टँड हेजेर कितें आसतलो काय म्हणून, तो ताका ते ओके आसा काय ताका तो ओपोज करतलो हें तेणें क्लियर कट लोकांच्या फुडें येवचें. आनी तेणें हे एमपीटी हॉस्पिटल आसा ते फक्त ते एमपीटीच्या वर्कर्सांक आनी पेन्शनरांक थंयसर तांकां सुविधा मेळटा हेल्थाची. आयज एमपीटीचे वर्कर्स धरले, पेन्शनर धरले आनी तेंची आख्खी फॅमिली धरली जाल्यार आयज 15,000 लोक आसा, 15,000 लोक आसा जे ते हॉस्पिटलाचेर डिपेंड आसा. आयज एमपीटीन अरावंड एक 2,000 वर्कर आसा आनी पेन्शनर जे आसा ते अरावंड 5,000च्या वयर आसा. आयज हे पेन्शनर म्हणटा हे सगळे रिटायर्ड लोक आसा, व्हडले ओल्ड एजीचे आसा, जे 60च्या वयर 75, 80, 70 अशे वर्साचे लोक आसा. तेंची फॅमिली आसा, तेंची बायल, तेंची भुरगीं. आयज हे पेन्शनरांक असल्या दिसांनी म्हणल्यार पावसाच्या दिसांनी हांकां फक्त एकूच ट्रिटमेंट सेंटर आसा म्हणटा ते एमपीटीचे. आयज एमपीटी जर हॉस्पिटल कोवीड सेंटर जालें जाल्यार ह्या लोकांक लागून तेंच्यांनी कितें वेवस्था केला. आयज तांकां तेंचो जो रायट आसा तेंचो तो रायट काडून घेतल्या कारणान हे लोक आयज सगळे सफर जातले. थंयसर कितलेशे पेशंट आसा आयज एमपीटी हॉस्पिटलांत, तेंचे फुडें कितें जातलें. आनी त्याच प्रमाणे जी ती एरिया आसा कोवीड सेंटर तेच्या सायडीक सगळी सरावंडींग आसा म्हणटा ती सगळी एमपीटीची कॉलनी आसा. आनी तेकाच तेकोन 50 मिटराचेर वॉर्ड नंबर 4 फूल वॉर्ड नंबर 4 स्टार्ट जाता. आनी आयज सड्याचेर मॅक्सिमम केसी आसा ती वॉर्ड नंबर 4सून